Ian Rodriguez applies वाढदिवस संभ्रमता ताचे दिनवासनेचें थँक्सगिव्हिंग सॉंग कॉल पॉयंट सांग घेवन ही मिसाची भेट हांव समर्पितां. तुमच्योय गरजो बारून भोक्तीपणी ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेयात. तेच परी आयज वाडदीस संभ्रमतात सिडनी बॉर्जेस, ग्लॅडिस कार्दोजो. देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालो म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवे आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सव्यासूं. तुमचे सव्यासूं. मोगाल भयणी भावांनो, आमी पिडेंत, वायटांत, अपसगांत, त्रासांत व भिरांतीन बुडटा तेन्ना आमी जायते फावट जेजूक उलो मारता, सायबा म्हाका वाटाय. आनी तोच जेजू आमकां रोखडोच हात पावन आमकां गोड दोत्ता. आयज आमी साद्या काल्याच्या 19व्या आयतारांत आसा आनी आयज आमी बोणकुणीच्या वावराक भेटयलोलो आयतार पालता. देव मोगाल आनी दोयाल. आपल्या मोगान ताणें आमची सणवण केल्या आनी प्रथमीक तशेंच पातक्यांक बरी खबर पुरगुटली. बोणकोणीन आसलेलीं बाबा भयणां, तांची कुटुंबां आनी तांची सेवा करतल्या पासत मागुया. आमा सोमेस्तांनी भोव करून बोणकोणींत कॉस्टेल्यांनी जेजूचेर आपली नदर दवरून जिवितान येतले वादोल मोडांक सायबा म्हाका वाटाय हेंच मागणें करून फुडो करूंक तांकां आनी आमकां ह्या मिसाच्या बलिदानान करपा मागुया. आनी दर एक आमचें पातक कोडकून बापाचें बोगसोणें जोडूंक म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भणिंदो म्हजो ज्ञा विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत पागेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भणिंदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. Papacia ekleas
sorgim, ani शांतीताच्या इष्टा संसारी Vidia povida mea samnati Dio Papace moj mi Jezu Hrista Eklos tu povin, eklos tu izvor, eklos tu korbe skor Eklos tu povin, eklos tu izvor, eklos tu korbe skor Moj madeva sorgim, ani शांतीताच्या इष्टा संसारी Moj madeva sorgim, ani शांतीताच्या इष्टा संसारी प्रार्थनुया. सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा बापा म्हण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता तुजो पवित्र आत्मा आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां ओदीक ओदीक भर आनी अशें तुवें बासायल्ल्यान दायज आमी जोडिशें कर हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो करो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक Amen. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप एलिच्या होरेबाग सर्वेस्पराच्या दोंगरार पावलो तेन्ना एके दोळींत गेलो आनी सगळी रात ताणें थंय सारली ओचित सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक आयलें भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगार उबो राव तेन्ना सर्वेस्पोर ते वाटेंतल्यान गेलो तेन्ना इतलो कडक आनी खोर वारो मारलो आनी त्या वाऱ्यान सर्वेस्परा मुखार दोंगर फुटलो आनी कोडपाच्या चुरो जालो पूण सर्वेस्पोर त्या वाऱ्यान नासलो वाऱ्या उपरांत 2 खांब जाली पूण सर्वेस्पोर 2 खांपेंतूय नासलो 2 खांपे उपो उसो जालो पूण सर्वेस्पोर उच्यांतूय नासलो आनी उच्या उपरांत एक मोहन शितोळ वाऱ्याचो आवाज आयलो हें आयकूतच एलिच्यान आपल्या नेस्पा आवरून तोंड धापलें आनी भायर सरून तो दोलीच्या दारार उबो रावलो देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार आमचो जबाब तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर हे स्त्रोत आमी हे परी गायतले Tuci kaku domka, kaku sorvespora, ari doyelam ci sorborko. अनेक पावटी गावया Tuci kaku domka, kaku sorvespora, ari doyelam ci sorborko. सर्वेस्पोर सांगता ते चीट दिवन आयकता खरेंच शांतीची खबर देव सांगता ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देसांत वस्तली सबाब Tuci kaku domka, kaku sorvespora, ari doyelam ci sorborko.
आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. न्हीद आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुमेंतले उपसतले आनी सोर्गार तावन आमचेर देंवतलो नितीचो उस्वार. सोबाब Chica Buddha, da cui sorves fora, aido enam ci sorgurco. सोर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुबाकी करतलो आनी आमचे भूंय सातोली सुफोळ पिकाल. न्हीद चलून येतोली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतोली शांती. सोबाब Chica Buddha, da cui sorves fora, aido enam ci sorgurco. बागयन पावलून रोमकाराक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ता सवे हांव सोत उलयतां. फोट सांगिना, पवित्र आत्म्या सवे हें खरें म्हूण म्हजें अंतस्करण म्हाका खात्री दिता. म्हाका एक व्हड खोंत आसा आनी म्हज्या काळजान तांबो नासलेली दूख. तर जी आसा रक्ता प्रमाणे म्हजेच गोठरांतली ते म्हजे भावा भयणीक उपकारता जाल्यार हांवूच शिरापलोलो आनी क्रिस्ता कडसून भायर आलोलो जावंक तयार आसतो. जी इस्रायल पोरजेची तांकां देवान आपलीं भुरगीं करून घेतल्यात, तांकां आपले मोहिमेंत वांटो दिला. ताचे लागीं करार केल्यात. समृद्ध आनी सेवादोर तांचे पासत थारायल्यात आनी तांकां पासावण्यो केल्यात. महापुर्वजांची सोसोत ती आनी ताचे तांव रक्तमासा प्रमाणे क्रिस्त उत्पन्न जाला. तो सगळे परस व्हरतो आनी सासणाच्या सासणाक पाकांनी फावो आसलेलो देव. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुकार. सगळीं आमी उबी रावया, गायन गावया. B9 पान 25, B9 पेज 25. आमी तिसरो श्लोक गावचो. Sorves fora, sui, sui, sorves fora, sorves fora, sui, sui. Sorves fora, sui, sui, sorves fora, sorves fora, sui, sui. Jede orde udar bun, amcia sumia Jezuce, ami crezau ce cadi. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळ्यांचो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. लोक जेवून दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक ओड्यार चडूंक आनी आपणा आदीं पेले तडी वचूंक लायलें. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणी करूंक दोंगरार गेलो. 3 सांज जातोच पुर्यान आपूण एकलोच थंय आसलो. पूण ओडें भायर दर्यांत पावून लारांनी बडवतालें, कित्याक परतें वारें मारतालें. रातीच्या 4थ्या पारार जेजू दर्याचेर चलून तांचे सोशी आयलो आनी ताका दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भियोवन तांणी बोब मारली. पूण रोखडें जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हणलें, धीर धरात,
हांव तो भियो नाकात. पेद्रून पोतीपाड करून म्हणलें, सायबा, तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचें चलून तुजे सोशी येसो कर. जेजून म्हणलें, ये. तेन्ना पेद्रू ओड्यावेलो देंवून जेजू सोशी येवंक उदकाचें चलूंक लागलो, पूण वाडोळ पळयोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात पावून ताका घोट धरलो आनी म्हणलें, हलक्या विस्वासाच्या मनशा कित्याक म्हूण दुबावलय. आनी ते ओड्यार चडत म्हणसर वारें तांपलें. होड्यांत आसलें ताणें ताचे कडेन सरपटून म्हणलें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें क्रिस्ता. कोरेंच आमकां सगल्यांक मानवता देवाची शांतताय आनी तोंडाय. वी आर सो अमेज्ड एट द ट्रंक्विलिटी, सेरेनिटी एंड द पीसफूल नेचर ऑफ गॉड. आनी आमच्या भितरल्यान एकूच आवड येता, देवा तूं जसो शांत, आमकांय शांतीची मनशां कर. कित्याक आमी बुडटाव रागांत, बुडटाव आमच्या आबूजपणांत, बुडटाव आमच्या दुबावांत, बुडटाव आमचे भिरांतेंत, आमच्या द्वेसांत, सगल्या वायटांत आमी बुडटाव. ह्या पासत सायबा, तूं जसो शांत, आमकांय शांत कर. प्रितीच्या बाबडीन वाचपान नियेल्यार एक प्रश्न येता, तो म्हळ्यार देवाक शांत जावंक कितें व्हरतें वा कितें व्हडलें देव शांत जाल्यार. देव सदांच शांत, कित्याक ह्या संवसाराचो आख्खो कंट्रोल तेजे भितर आहा. पूण आमचे लागीं आमकां कित्याचोच कंट्रोल ना. वी डोंट हॅव कंट्रोल ओवर एनीथींग. वी आर नॉट सर्टन ऑफ एनीथींग. एका खिणाक एकाच खिणा भितर सगळें आमच्या जिवितांत बदलता. ह्या पासत ती शांतताय घेवंक आमकां खूब खूब कठीण जाता. पूण प्रितीच्या बाबीनो, म्हाका जाल्यार प्रश्न, कोणाच्या हातीन कंट्रोल ना. एका मनशाच्या हातीन कितलोय कंट्रोल आसूं तसो ना, आबूज आसतलोच. कितलीं जाण आहा तांच्या हातीन कितली ऑथॉरिटी आहा, कंट्रोल आहा, सगळेंच बदलपाची तांक आहा. पूण जिवितांत कितलो म्हूण राग, कितलो म्हूण द्वेस, कितली म्हूण आबूजपणां, शांती तांच्या जिवितांत सारकी पयस पयस आसा दिसता. जाल्यार इश्यू इज नॉट ऑफ कंट्रोल. इश्यू इज हांव देवाचेर पातयेतां, देवाचेर म्हजो विस्वास आसा की ना. एम आय ट्रस्टफूल ऑफ गॉड? हो मेन मुद्दो आयच्या वाचपाचो. म्हजो विस्वास देवाचेर आसा ओ ना. संवसाराचेर नदर मारल्यार सगळीं तुमी मानून घेतली. हांव कात्रेन सांगूंक सोदतां, संवसार सोंपेपणी देवाचेर विस्वास दवरूंक सोदिना आनी केन्नाच दवरिना. हाचेर आनी ताचेर दवरतले, पूण आमी संवसार केन्नाच देवाक पातयना. देवाक पातयोंक जाय तो फाटी. आनी कितलोय सोजमा बाबा तुवें देवाचेरूय पातयोंक जाय म्हळ्यार जाय तो हांकडे येता. प्रितीच्या बाबीनो, ही हांकडेवनी कित्याक पेद्रूगे जिवीत आमगेलें. तो म्हटली, फादर आम पातयनाय, आम देवाचेर कितलीं पावतात, आमकां विस्वास कितलो मोमेंटरी, खिणाचो. पेद्रू कितें एक खिणान तेगे लक्ष, तेगे ध्यान मन, तेगे फोकस जेजूचेर आसलें. दुसऱ्याच खिणाक तेणें उदक पळयलें, वारें पळयलें. आमगे जिवितांत तशेंच आमी सगळें पळयता. आमी उदक पळयता, आमी वारें पळयता, आमी मळब पळयता, आमी हो दर्यो पळयता. पूण आमी देवाक पळोवंक चुकता. आनी देवाक तरी पळोवंक चुकलीं जाल्यार कशी म्हूण आमी ताचेर विस्वास दवरतल्यांव, ताका पातयतल्यांव. जाल्यार आमी देवाचेर पातयोवंक खूब खूब फाटी. तुमी म्हणटले दुसरो मुद्दो मुखार गेल्यार आमकां मेळटा. तो म्हणटा, तुमी म्हणटलो आमी कशीं देवाचेर पातयेवची. इतले म्हूण कोश्ट आहात, इतले म्हूण दोग आहात, इतलो म्हूण धुमाळो आहा, इतले म्हूण त्रास आसा. सायबा तें सगळें सोंपय, म्हजें कोश्ट काड, म्हजी दूख सोंपय, सगळें काडून व्हर. आत्तां हांव तुजेर विस्वास दवरतां. आनी विस्वास दवर म्हणटरीच म्हाका शांती मेळटली. तूं जसो शांत, हांवूय शांत जातलो. पूण हें सगळें संपय. प्रितीच्या बाबीनो,
देवान कोश्ट निर्मिल्या ते काडून तुका विस्वाशी करूंक न्हू, त्या कोश्टांतल्यानूच तुजो विस्वास ताचेर, तुगे पातेवणी ताचेर, युअर ट्रस्ट इन हिम, युअर फेथ इन हिम, युअर होप इन हिम शूड ग्रो इन ऑल दीस. कितले तुजे कोश्ट आसून तितूंतल्यानूच तूं वाडटलो. आयज मनीस देवाच्या विस्वासान वाडूंक सोदता, ताचेर अदीक आनी अदीक पातयेवंक दिसता. ताका दिसता हेल्प हे व्हिडिओ वॉट्सॅपाचेर येताय ते सगळे कोटेशनां, व्हिडिओ युट्यूबाचेर सगळीं कांतारां आनी हें तें सगळें ताका हेल्प. पूण एक विसरता हांव, तूं जितलो मागता देवा आमगे कोश्ट काड, देवा आमगे अडचणी संपय, देवा आमगे दूख उणी कोर, जितलो तूं काड म्हणटा तितल्यान तुगे बाबार तुगे विस्वास, तुगे पातेवणी त्याचेर केन्नाय वाडची ना. आनी ह्या पासत तुगे जिवितांत शांती आसची ना. पयलें वाचप एलिजा राणयेक भिवून हिंगा तिंगा धांवलो, हे वाडयेर तावन ते वाडयेर, ह्या दोंगरा तावन त्या दोंगरार, ह्या गुफांत तो केवीन तावन त्या केवीन तो लिपून रावलो. पूण अल्टिमेटली तो शांत शितोळ आवाज ते कितें सांगता, वस आनी तुज्या कोश्टांक फुडो कर. ते राणयेक फुडो करून सत तिच्या तोंडार सांग, आनी तो धीर घेता, पोतून वेता. देवाचेर ताची पातयेवणी खूब 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 वाडली. आमच्या जिवितांत अशें कोश्ट काबार जावं म्हूण मागनाका, देवाचेर माग. कोश्टा मदें लगूत आमकां विस्वास दवरूंक शिकय सायबा. तिसरे स्वाते तिसरो मुद्दो येता तो म्हणल्यार दुसरें वाचप उगडास कोत्ता आमचे सगळे महापुर्वज धर्माचे, भावार्थाचे, पोजेचे, इस्रायल पोजेचे महापुर्वज. हे महापुर्वज कोण? ते पात्र्याक, ते प्रॉफेट बाकणार, ते राजा, ते याज्ञीक जे देवाचेर पातयेवन जेले. तेम केन्नाय मागणी करूंक ना, सायबा आमगे कोश्ट काबार कर, सायबा आमगे दोग उणी कर, सायबा आमगे दुखी आहात तितल्योय संपय म्हण केन्नाय मागूंक ना. डिस्पायट ऑल आवर अफ्लिक्शन्स, डिस्पायट ऑल आवर सफरींग, डिस्पायट ऑफ एवरीथिंग दॅट स्टील कंटिन्यूज टू लिंगर अँड पर्सिस्ट, हेल्प अस टू ट्रस्ट इन यू ओ लॉर्ड. आमकां फकत तुज्यांतूच पातयेवंक शिकय सायबा. हें तांचें मागणें जालें. पुर्वजांची देख येतना आमच्या जिवितांत एग्जाम्पलां उदाहरण घेतल्यार मनशाच्या जिवितांत पळया, जेन्ना कोश्ट सुरू जातात, केन्ना आडकोडी सुरू जातात, जेन्ना प्रश्न येतात तेन्ना आमी कितलीं रागिश्ट आसता. तिडकींची मनशां आमी, आमच्या तोंडांतल्यान फकत रागाचो आनी तिडकेचो उजो कसो भायर सरता. पूण जेन्ना तूं देवाचेर अदीक आनी अदीक पातयेता, जेन्ना तूं सजमता सायबा तुजेरूच पातयेवन ह्या कोश्टांक फुडो करूंक सोदता, तेन्ना मनीस शांत जाता. प्रश्न संपलो, प्रश्न तशे आसात, प्रश्नाक जाबाब मेळूंक ना. मुद्दे काबार जाले, मुद्दे आजून चलतात, इश्यूज आर स्टील लिंगरींग. आडकोडी कान उडयल देवान तिंगाच आसात, आडकोडीचे फातो तिंगाच आसात. पूण हांव शांत मुगे कोरणीन, मुगे उतरान, मुगे चिंतनान, मुगे वागणुकेन तुज्या मुखा म्हळ्यार एक असलो शांतीचो पोरजोळ आहा जो आदीं दिसनाहलो. पूण आतां कितें? पूण देवाक अदीक आनी अदीक पातयेवंक शिकला. आयज आमी ह्या बाबतींत खूब 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 फाटीं आहात. जितलो तूं मागता मुगे कोश्ट काड, कोश्ट वचनात. तुजो विस्वास, तुजो भावार्थ देवाचेर उण जातलो. जेन्ना तुका विस्वास ना, जेन्ना तुका भावार्थ ना, जिवितांत शांती, सवस्काय केन्नाच आसची ना. उबी रावया. ह्या वेळार आमचो बाबात उच्चारुया. सत मानतान देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पितमेच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो, आंकवार मरेतावन जल्मलो, पोंच प्रतकाल ताणें कोस सोंसले, ताका हुस्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मिल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय ताण जिवी आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानतां पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार,
पातकांचें बोगसणी कुडीचें जिवनपण सासणांचें जिवीत आमेन. ह्या वेळार आमचें मागणें बापा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हिंडाची मोगान सेवा करतना जायत्या प्रश्नांक आनी आडकोळींक फुडो करचो पडटा. असल्या वेळार तांणी देवाचेर आपलो पूर्ण भावार्थ दवरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. Doyar Baba, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची गाबूत कर. सरकारी मनशांनी जेजूचे शिकवणे पोरमोणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकारणी कारबार चलोवंक आनी हे वरवीं आमचो समाज नवो करूंक बापा लागीं मागुया. Doyar Baba, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची गाबूत कर. बोणकुणींत आसलोल्या तशेंच समाजाच्या वायटान घुस्पलोल्यांक आमच्या भावा भयणींनी आपलें जिवीत बदलून वायटाचो रस्तो सोडून बरो रस्तो दवरूंक बापा लागीं मागुया. Doyar Baba, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची गाबूत कर. बोणकुणींत वावर करतल्यांक तशेंच प्रिझन मिनिस्ट्री गोवा ह्या वॉलंटियर्सांक जेजू भाशेन खालतीकायेन आनी ल्हानविकायेन आपली सेवा दिवंक बापाची कृपा मागुया. Doyar Baba, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची गाबूत कर. बापा आमी उचालान ते मागणेन तूं दोन आयकून घे आनी आंकवार मरेचे विणवणेन तुजो शुभ आशिर्वाद आमचे सगल्यांचेर घाल. हें मागता हांव तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. आमची पोडे वर्धाना बेटोनेच्या वेळार आमी गायन गावया. C2 पान 28, C2 पेज 28. आमची पोडे वर्धाना, इश्कोडुकोस गागानोस. Doyar Baba, oy mogan, तांचे वरवीं आमकां पोस. Doyar Baba, oy mogan, तांचे वरवीं आमकां पोस. पवित्र आत्म्या, देवुने, आमची संस्थाच्या जेजू सोबे आमचो योग देवाचो आवडच्या. जेजू सोबे आमचो योग देवाचो आवडच्या. उबी रावया. मोच्या बाबळीनो मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. सर्वेस्पर आमच्या बाप्पा, आमी तुका बेटोवची देणी तुजे काकुतीन तूंच आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली
ही देणी तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यांसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. हे अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनांच्या देवा सोर काड्यांनी सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजी भुरगीं तुजी इश्टागत सोडून पयस गेल्ली तरी तुज्या पुताच्या रक्ता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेगेन घेतली. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा सपूर्णायन एक तशीं तीं सपूर्णायन एक जावच्याक तुजे पवित्र सभेन तूं तांकां एकठायताय. तुज्या जिनस्वार कर्तृत्वांनी तुजी जाणवाय वाखाणच्याक तूं तांकां तुजी पोरजात जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर कोत्ताय. देखून देवतांच्या सद्दल बरां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्रान सगळी तुजी रोचना तुका वाखाणटा कित्याक तुजें तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सौम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेती तावन वस्तम ते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटोवन जी कोच्च्याक एक काशा पोरजातून जमयता आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें कोत्ता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणे कर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसळें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जिवंत जाला, जेसू नव्यान केलो. बापा आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसल्या कोश्टा मनाचो ताच्या आनंद भरीत पुनर्जिवनपणाचो स्वर्गात चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पयतपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बोलयेन आपल्या मनान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तीच बोली आतां तुजी पयत सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवें एक कूड
आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासनीक धान तो आमकां करून अशें देवाचे माये वो बागयोन तांकवार मरेच्या तिच्या पोती बागयोन झुजेच्या तुज्या बागयोन धर्मतांच्यान वैभवी रोख साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तांच्या सांगता तुवें विचून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता बापा हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापाच्या आनी कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापाच्या सांगता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्यां आनी दर मुण्यारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पोज्य सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पयत सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान तीर कर तुजे उजीर तुवें एकठांय केलेल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दोयेन आयकून घे कोणवाळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे तां एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मोय पासान तुज्या राज्यान घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनांक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवांसो आसा क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमच्या सडवंडाराच्या त्या मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी सौम्य तुवें आमचे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
हरे पर्वतार आमी जेजूक आमच्या काळजान शिवतना हें गायन गावुया. D11 पान 53 D11 पेज 53. Ore porvodarami, Elias novitsagi, Namaro karun veci, Poshige na bandoli, Morțuria sosagadi, Nace ce mor, nace bor, Somi Gesù, Somi Gesù, Somi Gesù, Morțuria sosagadi, Nace ce mor, nace bor, Somi Gesù, Somi Gesù, Somi Gesù, Charles Lisa Zorostor, Volnograr Papaculo, Ugezokelo Usto, Marghernia Saporlo, Morțuria sosagadi, Tace ce mor, tace bor, Somi Gesù, Somi Gesù, Somi Gesù, Morțuria sosagadi, Tace ce mor, tace bor, Somi Gesù, Somi Gesù, Somi Gesù. Rucico sonas lolo, te baba pandar lolo, Morțuria sosagadi, Tace ce mor, tace bor, Somi Gesù, Somi Gesù, Somi Gesù, Morțuria sosagadi, Tace ce mor, tace bor, Somi Gesù, Somi Gesù, Somi Gesù. प्रार्थूया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमी तिरायन जिवं हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. बसूया.
आमची सुमनाची कार्यावळ गेल्ल्या आयताराक आमचें धर्मदान जालां 90,670 रुपया 90,670 रुपीज. बुधवारा दीस धर्मदान जालां 7,520 रुपया 7,520 आनी पयल्या शुक्राराक धर्मदान जालां 16,620 रुपया 16,620. तुमकां सगल्यांक उदारपणान तुमची देणगी दितल्यांक आमी दिनवासता. गेल्ल्या आयताराक आमचें दुसरें कलेक्शन व धर्मदान जाल्लें. तुमी उदारपणान दिल्यात 1,70,570 रुपया 1,70,570 रुपीज. हे दुडू हे सेकंड कलेक्शनाचे 1,70,570 रुपया आमी क्लर्जी फंड आहा आमच्या दियोसिजीन ताका पाठोवन दितल्या. उदारपणान तुमी पाद्री पासत दिल्ल्या पासत आमी तुमकां दिनवासता. आयज प्रिजन मिनिस्ट्री संडे बोणकोणीत आसतल्या पासत आमी मागुया. फाल्यां सोमारा दीस ऑगस्टाचे 14 सांजे 3:30 वाजता उपरांत परम संस्काराक मागणी आनी आशिर्वाद सगल्यांनी हाजीर जावंक आमी मागता. सांजेर 6 वाजता नोमशी कॉपलांत सांत आंतोनीच्या कॉपलांत मीस आसतलें. वांटो घेवंक वावरात. मंगळारा दीस ऑगस्टाची 15 आंकवार मारेचें स्वर्गावरणाची दोबाची परब आनी भारताचो स्वतंत्रतायेचो दीस. त्या दिसा मिसां 6:30 वाजता मांडावळ करूंक PPC, 8 वाजता कॅटकिस्ट आनी 9:15 मीस इंग्लिजींतल्यान. त्या दिसा संत म्हणटोच होली डे ऑफ ऑब्लिगेशन म्हणटोच सगल्यांक मिसाक वचूंक कायदो आसा. त्या दिसाक आमचें धर्मदान वो कलेक्शन जें आमी काडटले तें मिशन ऑफ धामान हाका भेटयलां. नगर हवेली धामान दिवं आमच्या डायसिसीचोच वांटो आनी जाय तो मिशनरी वावर चलता, मिसावांचो वावर चलता. सो उदारपणान हो वावर अदीक नेटान करूंक तुमची देणगी दियात. सांजेर आमची तरणाटी घडोवन हाडटात युनिटी कप. सगल्यांनी एकठांय जावन वांटो घेवंक आमी मागता. त्या दिसा मुखेल सोयरो वो चीफ गेस्ट लॉयड फेर्नांदीस, टेबल टेनिस गोल्ड मेडल विनर, नॅशनल रँकिंग चॅम्पियनशीप अहमदाबाद वाड्यांतली. त्या उपरांत वाड्यांतलीं भाव भयणां तरेतरेची ट्रेडिशनल गोवन स्वीट्स वांटेलीं. उपकार करून सगलीं इगोर्जे लागीं एकठांय जावंक मागता. सांतिस्मो ओयताळे अमराल आलेबेले, गाळी बोंदयें दोंदरें शेवयो, पोसरें पाट दोणे, दुर्गावाडी माणूस, जिलालें नायरालें मार्टिन्स पातोळ्यो, व्हडलें बाट वोन, कार्दोस वाडो गोडशें, माचादालें मोरोट सान्नां, युजेन मुलाती केरांत नमोशी फिलियोज, नागाळी आनी पाद्री बाट चाव करतलीं. शुक्रारा दीस कोणसाचे परबेक आमच्या 3 दिसांनी तयारी सुरू जाता. ऑगस्टाचे 18 अपोस्टला दे ओरासांव ऑर अपोस्टोलेट ऑफ प्रेयर, 19 इंग्लिशींतल्यान मीस जातलें. 19 तारीख सोनवार जाल्ल्यान इंग्लीश मीस आसा तशेंच दवरलां, आमी बदल्लोलें ना. 20 प्रे ग्रूप सांजे 6 वाजता तेस आनी उपरांत मीस. फादर सेविल कापुचीन पाद्री देवाचें उतर पुरगोडटलो. ऑगस्टाचे 21 कोणसांचे फेस्ता दिसाक मिसां सकाळीं 6 वाजता SSVP, 7 वाजता कॅटकिस्ट, 8 वाजता पॅरिशूट. कोणसांक कातरून वेतल्यां 9:15 वाजता उपरांत फेस्ताचे मीस 10 वाजता. ह्या वर्सा परब पाळटात फ्लेमिंग दे आल्मेदा, एशली दे आल्मेदा आनी तांचें कुटुंब. परबे दिसा सांजे 7 वाजता तालिगांव सिंगर्स प्रायड ज्युनियर्स आनी सिनियर्स कॅटेगरी हो कार्यक्रम जातलो. वांटो घेवंक आमी उलो मारता. ऑगस्टाचे 15 चतुर्थी SSVP सुरू केल्यार 44 वर्सां बत्तात. तशेंच विमेन ऑफ होप हो जोमो सुरू केल्यार 4 वर्सां बत्तात. तांचे पासत आमी मागुया. आतां बोथ चोत्रायन आयकोचें. तुमच्यो मोटरसायकल्स आनी कार्स पार्क करतना चोत्राय दवरची. कित्याक फाटल्या 4-5 दिसांनी पयलां मदें कोण येता, तुमी इगोचे थिंग पार्क कोत्ता, इगोचे मीस जाताय, धुवपा लागताय. बरें दिसता आमकां आमगे कार बाब धुयताय, कितें दिया तेंक 5 रुपया 10 रुपयो कितें. पूण तें कोतना कोणाली गाडी चुकोवन उक्ती उरली, लॉक करून विसरलें, हात मारूं जाता. सगलीं बरें मनान येताय, आमी बरें मनान तेंक पात येताय. पूण जायते पाटी चतूर रावचें, कित्याक असल्यो कॉल जाय ते घडटात. आनी तुमकां आनी कोणूय दिसलो ऑफिसांत आठवोच केन्नाय पळय नासलो बेश्टो तुमगे गाडयांक भोंवता, तुमगे गाडी चोचाक जाल्यार आमकां येवन सांगचें. अल्कोहॉलीक एनोनिमस जमात 10:30 ते 12 पर्यंत जातली.
फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक युकरिस्टीक मिनिस्टर 6:30 वाजता, सिनियर सिटीजन 8 वाजता, कॅटेकिस्टां 9:15 वाजता आनी सांजे त्रिदूम प्रे ग्रुप 5:30 वाजता उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सव्यांसो तुमचे सव्यास सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. जेजू सोमी F8 पान 209 F8 पेज 89. Pace voi mei, coro, Gesù somi, ma pace voi mei, coro, Gesù somi, ne pace somi.